एमपीटी जो प्रकल्प हाडपाचो आसा म्हळ्यार जो बर्थ येता तेन्ना फुडल्या वर्सा वास्कोकारांक बायणां गणपती विसर्जन करूंक मेळटलें काय ना असो प्रश्न जनतेक सतोवपाक लागला। एमपीटीन ह्या बाबतींत स्पश्ट कितें तें सांगचें म्हण मागणी जनतेची आसा। जाल्यार दुसरे वाटेन एमपीटी अध्यक्ष म्हणटा आमचो कित्याचेरच आक्षेप ना। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। एमपीटीन जे पोस्टर मारल्या सगळ्या वास्को जी बी आसा ती तशीच आमच्या बायणा बिचार हांवें म्हणलें ते म्हणटा तेंचो लँड एक्वायर केला म्हणून हो सगळो जो बत बांदूंक सोदता ते इनकेस जर बत बांदलो जे हांगा मोठ्या प्रमाणेन जे गणेश जेन्ना चतुर्थी येता तेन्ना गणपती बुडोवपाक वास्कोकार संबंद ह्या जे आमचे माळमोळे उरिल्ले सगळे हे जे लोक आसा ते बेलाबाई पर्यंत संबंद वास्कोचे लोक हांगा गणपती पळोवंक येता। त्या खातीर ह्या एमपीटी चेअरमॅनान कितें प्रोविजन दवरलेलें आसा वास्कोकारांक गणपती बुडोवपाक फुडल्या वर्सा या तेच्या फुडल्या वर्सा जाल्यार हे एमपीटीन हें प्रोविजन दवरपाचें जनते खातीर हांगा गणपती बुडोवपाक विसर्जन करपाक आनी हें आमी वर्सान एकदां करता विसर्जन। जाल्यार जर कितें जर ते प्लॅना भितर दवरतले प्रोविजन वास्कोकारांक जाल्यार तेणी चेअरमॅन आमकां सांगचें बाबा हें आमी एलावड करतले ह्या हितून दर्यान आमकां वास्कोकारांक गणपती बुडोवंक मेळटलें म्हणून। तो जो कितें प्रोजेक्ट हाडटा तो आमकां खबर ना, मात तरी पूण जर प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार आमकां प्रोविजन दवरपाचें हें वास्कोकारांचें मत आनी म्हाजें मत आसा की गणपती विसर्जन करपाक एकूच जागा उरल्या वास्को म्हणटा ते ही जी वास्को बे आसा ती कार्यावळी टीन क्लियर येवपाक जाय पयलीं की तांचो आतां POL बर्थ येता आनी पब्लीक हियरींग दवरला फुडल्या म्हयन्याच्या 5 तारखेक। एमपीटीन पयलीं क्लियर येवपाक जाय की पब्लीक हियरिंगा वेळार तांच्यांनी सांगपाक जाय की थंय कंपाउंड वॉल एकॉर्डिंग टू तांचे प्रोपोज्ड प्लॅन ऑलरेडी थंय दाखयता की कंपाउंड वॉल घालपाचें आसा म्हणून रायट अप टू आमच्या हिंदू क्रिमेटोरियमा पर्यंत। पूण आतां एकदां कंपाउंड वॉल घालो काय ना आतां एमपीटीन लोकांक सोडटा पास काडटलो जाल्यार तुवें पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट हाडपाक जाय आनी कितें खूब फॉर्मेलिटीज आसा। तर फाल्यां आमी गणपती विसर्जन करपाक वतले आमकां फ्री पॅसेज आसतली थंय काय ना आनी आसतली जाल्यार ते बरोवन दितले काय तोंडानी सांगतले काय फुडें सगल्यांक फोटिंगपणां केल्ले तशें करपाचें आसा म्हणून म्हाका तांकां विचारूंक जाय। अशेंच तांच्यांनी बायणा सुद्दां एक जेटी बांदिल्ली आसा जी तांचो फर्स्ट आतां तांचो हें तो घालपाचो एकदां ऑक्युपाय कशी करपाची बीच म्हणून पयलींच तांच्यांनी एक एमपीटी टर्मिनल आनी हें तें म्हणून एक बोर्ड सुद्दां लायिल्लो आसा थंय ते हळू हळू तांचो एक्सपान्शन प्लॅन दाखयता की थंय तांचो एक्सपान्शन प्लॅन आसा म्हणून तांच्यांनी क्लियर कट कितें तें एकदांच सांगून काबार करपाचें बाबा आमी हें करचें ना किंवा करतले कितें तें अशें लोकांक हातून कन्फ्युजनान दवरूंक जायना। As per the Act, the water limit up to 50 yards is becoming part of MP. We are not stopping any activities what's happening until otherwise it is becoming objectionable to that. We never disturb the social fabric of this.